सो हो जो तुगेलो कालचो फायनल वर्ड्स फ्रॉम यू इज ही जी गोविंद बाब गावडेची स्पीच आसा ती केंद्राची लिडरशीप कशी घेतली बीजेपीची, कारण ते आता पत्र बरयतात न्ही तांकां. बीजेपी म्हाका दिसता की दामोचर जो काल स्टेटमेंट तेणी केला गोविंदान, सो बीजेपी तो विशय सिरियस घेतली. आनी म्हणजे म्हाका हे दिसतालें की गोविंदान एक 26च्या एंडा मेरेन की आपूण आमदारच म्हणून फॅसिलिटी सगळ्यो घेवच्यो, म्हणजे आपल्या मतदारसंघा खातीर, फॅसिलिटी मिन्स मतदारसंघा खातीर कामां जी आहा ती करची आनी एक बरेपण दवरचें म्हणून. पूण काल म्हाका तेणी बीजेपीक हेडोन घेतलेलें आसा आनी पार्टीच्या प्रेजिडेंटाकूय. सो बीजेपीन आत्तां काय करपाची गरज ना, गोविंदान आपुणूच करून घेतलेलें आहा सगळें. गोविंदाक जे ताजी कालची बॉडी लँग्वेज ती म्हणजे भाशा जर पळयली जाल्यार गोविंद काय बीजेपीन रावपाचो असो दिसना 27 मेरेन. आत्तां तो कांय डिसिजन घेवंक शकना, कारण ते फाल्यां डिस्क्वॉलिफिकेशन आनी कांय गजाली येतल्यो. पूण 27च्या पयलीं प्रियोळ प्रगती मंच, भारतीय जनता पार्टीची घोशणाय ना आनी भारतीय जनता पार्टीचें तें कमळ आसा तें नाशिल्लें काल. सो म्हाका दिसता की एक कमळ आनी भाजपा गोविंदाच्या तकलेंतल्यान ऑलरेडी डिलीट जाला आनी 27च्या पयलीं गोविंद कितें तरी एक डिसिजन घेवंक शकता. सो अशें न्ही की भारतीय जनता पार्टीन आत्तां सुद्दां हांव दामू कडेन उलयतालो की भारतीय जनता पार्टीन आनीक एक्शन घेवपाची गरज ना, तेजेर एक्शन जाल्ली आसा. फक्त गोविंद आतां फुडलें आपलें कितें रिएक्शन दिता ताजेर आतां सगळ्यांची नजर आसतली. तेजेर नजर आसतली सगळ्यांची. फायनल जॉयल, यू थिंक हाऊ सिरियसली द सेंट्रल लिडरशिप ऑफ बीजेपी विल टेक दिस स्पीच? Of course, he's attacked their mainstream batsmen here. So basically, तांकां मातसो तरी एक हे लागतलोच तो. And going forward, I don't think, Pramod, that situation or their relationship between Govind Gaude and the government will stabilize any time. Because if this is the line which he is taking, then there is no reconciliation. ते म्हणजे मागीर आनी ते फ्रेंडशीप सगळी गेली धोब्यान. So from here on, I think things will not improve. It will go like they will have to separate. BJP will have to go their way, and maybe Govind Gaude will go his way. And probably 2027 we may see a completely different equation in Priol. पोया कशें जाता तें.